हय म्हणजे एक्चुअली कितें आसा नागपंचमी आसली की आमकां स्कुलांनी बी सामके अवेरनेस प्रोग्राम्स आशिल्लेच काल सकाळी तशेंच मडगांव हांगा आशिल्लो पूण कितें जालें की काल क्लायमेट सामकी अशी गरमी आशिल्ली ताका लागून म्हणजे मेन कारण काल इतले रेस्क्यू कॉल येवपाचें कारण तें आशिल्लें की चडांत चड गरमेक आमकां खूब रेस्क्यूज येता सकाळच्यानूच आमकां कॉल्स येवपाक स्टार्ट जाल्ले आनी स्पेशली चडशे कॉल जे आशिल्ले घरांनी आशिल्ले थोडे कुणय हांगा इंडस्ट्रियल इस्टेटीन कॉल आयले दत्तगड बेतोडा हांगा नागपंचमी पुजा चालू आशिल्ली थंयच एक सोरोप पावलो काल आमी तशें पळयलें जाल्यार काल 4 कोबरा धरले आनी बाकीचे म्हणजे टोटल 16 कॉल आयिल्ले आमकां म्हटल्यार 13 आमी रेस्क्यू केले आनी वेगळ्या वेगळ्या प्रकारची जिवाणी म्हणजे विशारी आसत बिन विशारी वेगळ्या वेगळ्या सिच्युएशनान सुद्दां म्हणजे काही जिवाणी आशिल्ली ती प्लास्टीक टेपीन चिकटून उरले अशें ताका लागून अशें सो ही मागीर तुमी रेस्क्यू खंयचे करतात हय म्हणजे आसपास जर विशारी ना जाल्यार आमी आसपासच्या खंय तरी दोंगरार आसत जाल्यार सोडटा आनी विशारी आसा जाल्यार मातशें पयस व्हरून सोडचें पडटा थोडे म्हणजे आमी काल सांजे पर्यंत तें एक काम आसता म्हणजे जशें रेस्क्यू आसता तशें रिलीजूय करप आमकां मागीर वचचें पडटा अशें खंयचे संस्थे अंडर बी अशें हय आमची सेव म्हणून संस्था आसा हांगा फोंड्यान 2013च्यान आमी संस्था आसा आमची स्टडी एंड अवेरनेस ऑफ वायल्ड लायफ एंड एनवायरमेंट अशी सेव म्हणून संस्था आसा सो लोक तुमकां आतां मुजरत कॉल करता दिसता कितें हेच्या बद्दल हय म्हणजे गेल्या काही वर्सान हो एक बदल म्हणजे स्पेशली जर तुमी म्हणपाक गेले की फोंड्यांतले जर सांगपाक लागले कारण आमी फोंड्या रेस्क्यू करता आनी हे जे 16 कॉल आयले ते फोंडा आसपास अशें न्ही की गोंयभरचे चड आसतले फोंडा आसपास सादारण 10 ते 15 किलोमिटर एरियान भितर आमकां हे मेळ्ळे आनी फोंड्यान एक अशें जालां की अवेरनेस जाल्ल्या कारणान लोक मारपाचे पयलीं चिंतता पयलीं कशें आशिल्लें मारप होच एक ऑप्शन आसतालो पूण एटलिस्ट ते फोन नंबर सोदता कोणाक तरी कॉल करता आनी आतां सगळ्या नंबर पावल्लो आसा म्हाजो आसत मधुराजाचो आसत अंकिताचो आसत त्यांच्या नेटवर्कान हे नंबर पावल्ले आसा सो बेजिकली किलिंग हो प्रोसेस सद्या बंद जाल्लो आमच्या लोकां कडल्यान हय म्हणजे खूब कमी जाल्लो आसा अशें ना की काही गांवांनी आसा अजुनूय पूण बऱ्या पैकी हो प्रोसेस म्हणजे हो जो मेंटालिटी आसा ती कमी जाल्ली आसा अशें सो तरी तूं अपील कितें करूंक सोदता लोकांक अपील एक करूं सोदता की आजुनूय न्ही लोकांचें अशें प्रमाण आसा की लोक नागाक मारिना पूण बाकी कसले बारीक जिवाणे दिसले जाल्यार सरस मारपाचें आजुनूय चालू आसा नाग आसत व्हडलो कोणी आसा जाल्यार मारना अजगर आसा कुस्को मायनोळ आसा पूण बारीक जी जिवाणी आसा काणीर आसत येवाळी आसत हें आसत तें आनी तांकां आनी कितें आपोवपाक जाय ती मारून उडोवया अशें आजुनूय चल्लां आनी तेजे बरोबरच बाकी जनावरां जीं आसा ती बी तितलीच इम्पॉर्टंट आसा सो ज्या टायमार आमकां कोणी तरी रेस्क्यूअर एवेलेबल आसा जाल्यार एटलिस्ट तेणी हे मारपाक पयलीं एटलिस्ट फोन करपाक जाय अशें आनी आतां कशें आसा की गव्हर्मेंटान एक फेसिलिटी आहा की आमचे जर नंबर ना जाल्यार 108 सुद्दां कॉल करूं शकता ते मागीर आमकां कनेक्ट करून दिता अशें सो इट इज चार्जेबल ऑर फ्री ऑफ कॉस्ट हय आमी तरी कांयच चार्ज करिना आमी कसलेच पयशे मागना किंवा एक्सपेक्टेशनूय दवरिना लोक कशें आसता जेन्ना पयस गेले जाल्यार लोक आपूण जावन समजून कितें संस्थेक म्हणून डोनेशन दिता किंवा पेट्रोलाचे कॉस्ट दिता सो ते आमी ना म्हणिना म्हणजे ते आपूण जावन दिता तेंच्या खुशीन म्हणून आमी घेता अशें सो आतां पर्यंत फोंड्या वाठारांत कितल्या स्कुलांनी तुमच्या प्रोग्राम जाल्ले आसा सो ह्या वर्सा आमच्या सादारण एक म्हणजे ह्या 2-3 दिसान 7 स्कुलांनी ऑलरेडी जाले आनी आतां हो फूल वीक सद्दां 1 नाल्यार 2 अशे प्रोग्राम शेड्यूल आसा आनी त्या शिवाय आमचो चालू आसा की आमी आपूण जावन ज्या जाग्यान चड अवेरनेस ना गांवांनी थंय आमी जावन वता स्कुलांनी किंवा पंचायतींनी अवेरनेस करपाक सो हेतून तुमी सगळी म्हायती दिता म्हणटा विविध तरेचे पॉयझनस स्नेक आसा जावं नॉन पॉयझनस आसा हय म्हणजे आमी म्हायती विशारी साप आसत बिन विशारी साप कशे वळखपाचे तेंच्या पासून बचाव कसो करपाचो कारण आमच्या देशान इतले साप चावन जवळ जवळ 50,000 लोक दर वर्सा मरता सो ताका लागून साप चावल्यार कितें करप हाची काळजी घेवप किंवा कोणाक कॉल करप कॉल लागना जाल्यार कितें करप ही सगळी बेजीक म्हायती किंवा चुकीची म्हायती बरेचशे जाण सापा बद्दल चुकीची म्हायती समाजान आसा ती पसरल्या तर तेजे समजून सांगप हे सगळें आमी करता आनी गांवांत प्रत्येक आतां आमचे फुडें प्लॅनिंग आसा की BMC ज्यो आसा गांवांत ज्यो बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी आहा प्रत्येक पंचायतीक तातूंत जर कोणाक रेस्क्यूअर जावपाचें आसा जाल्यार तांकांय आमी फुडें ट्रेनींग दिवपाक सोदता कारण प्रत्येक कडेन काय आमी पावना तुमकां अशें केन्ना चावल्या बीन तशें कितें बिन विशारी किंवा निम विशारी जिवाणे खूब फाटी चावल्या विशारी अजून चावूं ना कारण तितली आमी काळजी घेता म्हणजे स्पेशली जिवाणे चापता केन्ना जेन्ना
चडशे आतां भुरगे आसता शो मारपाक वयता जिवाण्या कडेन खेळ करता तेन्ना अशें बायट जाता. जर तुमी जिवाण्या कडेन रिस्पेक्ट दिवन ताचे वाचोवपा खातीर जर सेफ्टी सगळें घेवन केलें जाल्यार चाबपाचे चान्सीस खूब कमी आसता. आतां कितले एक रेस्क्यू नंबर ऑफ स्नेक्स रेस्क्यू केल्या जाल्यार पॉयझनस म्हाजो आमचो फोंडेचो तर आंकडो जर धरलो म्हणजे आमच्या एनजीओचो जाल्यार ऑलमोस्ट सादारण 5,500 स्नेक्स आतां पर्यंत क्रॉस जाल्ले आसा. कितले फुटाचो चडान चड जाल्यार तशें पायथन्स आसा ते 13-14 फूट सुद्दां मेळटा. किंग कोब्रा आमी रेस्क्यू केला 12 फूट 10-11-12 फूट अशे किंग कोब्रास मेळटा. मगरी खुबश्यो रेस्क्यू आमचे मेनली फोंडा एरियेन खूब रेस्क्यूज जाता कारण मानशे आसा न्हंये आसा वेगळे वेगळे हॅबिटेट आसा. पक्षी तशेंच खूब इंजर्ड मेळटा स्पेशली गरमे दिसांनी म्हणजे पावस सोंपल्या नंतर पक्षी खुबशे डिहायड्रेशन केसीस मेळटा. रानान बी तुमी अशे विजीट मारता भोंवपाक वयता आसतले न्ही पक्षाक वयता केन्नाय म्हणजे मुद्दामून वचना म्हणजे स्पेशली म्हाका खूब जाण जाता की तूं जनावरां पळोवपाक पूण आमकां रेस्क्यूज इतले जाता वर्साक जर तुमी फोंडेचो जर आंकडो धरलो जाल्यार सादारण 1,500 आमकां वर्साकूच रेस्क्यू कॉल्स येता. 1,500 ते 2,000 फोंडा एरियेत. टोटल गोंयचे कॉल जर धरले जाल्यार 5,000 सुमार कॉल जाता रेस्क्यूज अशें. फोंडा कितले म्हणजे टोटल फोंडा सादारण एक आमकां दर वर्सा 1,500 ते 2,000 रेस्क्यू कॉल्स येता. म्हणजे थोडे कितें आतां गेल्या नंतर तो पळय जिवाणे गेल्ले आसता बी अशें पूण 1,500 कॉल्स आमी रेस्क्यू करता स्नेक्स अशें.